गोवा डेरीन प्रायोगिक तत्वार फोंड्या आनी सत्तरींतल्या सोसायटींनी नवी फॅट मशिनां बसोवपाचें थारायलां. नव्या फॅट मशिनाक लागून डेरीची ट्रान्सपरन्सी वाडटली म्हूण डायरेक्टरांचो दावो. ह्या मशिनाक लागून खंय दूदकारांक दूद घालतनाच SMS अलर्ट मेळटलो. खटारी आनी कॅलिब्रेशन सारकी नाशिल्लीं मशिनां वापरून सोसायटी दूदकारांक फॅटाक नाडटात म्हूण प्रुडंटान वायपय सोसायटींनी एक्सपोजे काडलो. डेअरीचो फॅटाचो कारभार घडये आतां सुदारतलो. एकाच म्हशीचें दूद एका सोसायटीत एका मशिनाचेर एक फॅट दाखयता, दुसऱ्या सोसायटीत दुसऱ्या मशिनाचेर वेगळे फॅट. तेच दूद सुमलाचे डेअरीत मायज फॅट दाखयता. हो प्रकार प्रुडंटान फाटीं दुदा सयत एक्सपोज केल्लो आनी उपरांत डेअरीत खवदळ पडलो. दूदकारांनी उपरांत तो विशय लावन धरलो. गोवा डेअरीन निमणे नवी डेटा प्रोसेसर बेज मशिनां बसोवपाचें थारायलां. सुरवातीक ही मशिनां सत्तरी आनी फोंडेच्या सोसायटींनी घालतले. आता खंय डेअरीची ट्रान्सपरन्सी वाडटली. गव्हर्मेंटाचो जो सपोर्ट प्रायस जो आसा, दुधाचेर जो सपोर्ट प्रायस आहा तो आतां 3 म्हयने किंवा तेच्या चड टायम लागता. हो म्हयन्याच्या जो आधारभूत किंमत म्हणजे जो गव्हर्मेंटाचो जो सपोर्ट प्रायस आहा तो मेळपाक मदत जातली. तशेंच जो आमचे फार्मर लोक दूदकार भाव जे दूद सोसायटीन घालता तांकां दूद सोसायटीन घातल्या बरोबर ह्या यंत्रा खातीर हे ताबडतोब यंत्राचेर तांकां कळटले फॅट कितले, SNF कितली, दर कितली, हे तांकां कळटले. ते स्लीप मेळटलीच तांकां. त्याच बरोबर तांच्या मोबायलाचेर SMS वतले. आमचे दूध संकलन जे अधिकारी आसा तांच्याय मोबायलाचेर हे SMS वतले. तशेंच पशुसंवर्धन खात्याचे जे डायरेक्टर आसा तांच्या मोबायलाचेर किंवा तांच्या अधिकाऱ्यांच्या मोबायलाचेर SMS वतलो आनी जेणे करून हे जे आधारभूत किंमत आसा ही ताबडतोब सेटल जावपाक मदत जातली. ह्या मशिनांक लागून दूदकारांक तांचे फॅट डिग्री आनी त्या खातीर कितलो प्रेस मेळटा ताचो अलर्ट मेळटलो. हो SMS खात्याकय वतलो. ताका लागून दूदकारांक नाडपाचो प्रस्न मिटलो. गोवा डेअरी म्हणटा मशिनां घालपाचो निर्णय कॉम्पिटेटरांक खातीर न्ही, दूदकारांच्या बऱ्याक घेतला. मशीन आयल्या नंतर एक ट्रान्सपरन्सी येतली आनीक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आनी आमकां दोगांकूय हें कळटलें. सुमोलाचें कितलें गव्हर्मेंटाक कळटा तें म्हाका खबर ना, पूण आमचें एक मेसेज आमकां वतली दूद उत्पादकाक, दुसरी वतली डेअरीक आनी तिसरी वतली एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाक. ताका लागून सपोर्ट प्रायसाक कितें घोळ बीळ कोणूय जें करता तें घोळ चुकतलें. नव्या फॅट मशिना उपरांत घडये दूदकारांक नाडपाचे प्रकार उणे जायत. नव्या फॅट मशिनांक लागून डेअरीत ट्रान्सपरन्सी वाडटली म्हूण डेअरीचे डायरेक्टर आतां सांगतात. म्हणजे इतलो तेंप चलताले ते कितेंय आसूं, प्रुडंटाच्या एक्सपोजेचेर इतलो तरी इम्पॅक्ट. प्रुडंटा खातीर सोहम मणेरीकार. सुप्रीम कोर्टान हायवे बार बंदी घालतना 500 मीटर अंतर मेजूंक सांगलां. एरियल काय अप्रोच रोडान तें सांगिल्लें ना. नेमको होच मुद्दो धरून आनीकूय 512 आनी लिकर शॉपां साल्वार करपाचो एक्सायज खात्याचो प्लान जाला. खात्याची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मुख्यमंत्र्यान फायल क्लियर केल्या. नव्या अंतरा प्रमाण नव्यान सर्वे करून आनीकूय बारां क्लियर करतले. बारवाले आनी सरकारान मेळून निमाणे बार बंदीचेर वाट काडली. सुप्रीम कोर्टाच्या हायवे बार बंदीचेरूय सरकारान उपाय काडला. हायवे वेल्यान 500 मिटराचें अंतर कशें मेजप, एरियल काय अप्रोच रोडान ते खंय सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केल्लें ना. तो मुद्दो धरून एक्सायज खातें सुमार 500 बार्रांक साल्वार करपाचो प्लान करता. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण बार्रां आनी लिकर शॉपांचे हायवे कडच्यान अंतर आतां अप्रोच रोडा वरवीं मेजपा खातीरची फायल CMन क्लियर केल्या. ही फायल अजून एक्सायज खात्या कडेन पाविल्ली ना. फायल मेळ्ळ्या उपरांत एक्सायज खातें ती चीफ सेक्रेटरी खाला तयार केल्ले समिती कडेन धाडटली. त्या उपरांत लँड सर्वे, PWD आनी संबंदीत मामलेदारांक परत सर्वे करपाक सांगतले. हे फावट सर्वे एरियल न्ही, अप्रोच रोडान. लायसनां दितना शाळा आनी देवळांकडच्यान गोंयचे एक्सायज खातें एरियल डिस्टन्स धरता म्हूण पयले फावट सर्वे केल्लो तो एरियल. हायवेक नेम वेगळो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ CBSE निमणे नीटाचे रिझल्ट डिक्लेअर केले एकदाचे. आता मेडिकलाची MBBS आनी BDSचे डिग्री कोर्स एडमिशनांचो मार्ग मेकळो. 11,38,890 भुरग्यांचो रिझल्ट डिक्लेअर जाला. मार्च 2016चे पयलीं नीटाचे तुलनेत निकाल 70% मायज जाल्यार दुसऱ्या नीटाचे परस 139.37% मायज. CBSE-results.nic.in आनी CBSE.nic.in ह्या वेबसायटीचेर नीटाचे रिझल्ट मेळटात. घे एक ब्रेक.